आईचे पयलें वाचप इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले. इजायास प्रवादी एकलो ना, ते एक जण. पयलो ताचें नांव इजायास आनी दुसऱ्या दोगा प्रवाद्यांची आमकां नांवां खबर नात आनी तांचें बरोवप एकाच पुस्तकान घालून इजायास प्रवादाचें पुस्तक अशें नांव पडलां. आज आमी आयकलें तें वाचप पयलो इजाया ताचें. तो ताच्या काळार आसल्या इस्रायल परजेक धीर दिता. इस्रायल परजे मदें 12 कुळयो, जाकोबाचे 12 जण पूत, बापोय एकलोच, आवयो मात दुसऱ्यो दुसऱ्यो. कित्याक त्या काळार एकटो दादलो एका परस चड अस्तरे कडेन काजार जातालो. हे 12 कुळयो मागीर ते वाडत गेले. मागीर तांचे मदें वांटे फांटे जशे आमचे मदें आसात, वांटे फांटे जावंक लागले. हांव व्हड, तूं ल्हान, हांव बरो, तूं खोटो, असल्यो गजाली. आनी चड कोण दुबळीं आसलीं तांकां मानच नासलो. आनी असल्या वेळार इजाया प्रवादी म्हणटा, बरे दीस येतले, कुरड्यांक दिश्ट मेळटली, मोन्यांची जीब उगडटली, भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. आनी दुसऱ्यांचेर जुलूम करतात, अनीत करतात, तांचो सर्वेस्पर देव भस्म करतलो. वायट करतल्यांक शिक्षा मेळटली, पूण खालत्यांक देव उंच उबारतलो. हें वाचप आमकांय लागता. हें फकत त्या काळार न्हय, आमी आमचे मदें वांटे फांटे करिना. भितरले भायले जायते फावटी म्हाका लोकांक सांगचें पडटा, बाबा आमी भितर तावनूच भायर आयिल्लीं, जेजूय सयत भितर तावनूच भायर आयिल्लो. हें कितें भितर म्हणजे कितें? आवयच्या कुसव्यान तावनूच आमी भायर आयिल्लीं न्हय. भायर तावन आमी कोण आवयच्या कुसव्यान गेल्लीं कोण ना. म्हणटच आमी सगळीं भायलींच, भितरलीं कोण ना आतां. पूण हें एक चुकीचें चिंतप. इतलें गोंयांत रमलां, भितरलीं भायलीं म्हणून आमी मागीर वांटे फांटे, मागीर भितरल्या मदें आनी वांटे फांटे, असल्या सगळ्या गजाल्यान आमी बुडलां पळया. आमी सगळीं जेजूचीं. आतां सांफ्राज सावेराचें नवें जालें, फेस्त जालें, तुमी पळयलें कितलो गोंया भायलो हेर भासांचो लोक, तांचें न्हेसप वेगळें, तांचें जेवण खाण वेगळें. तो लोक आयलो ना, आनी तोय क्रिस्तांवूच न्ही. आनी कितले भक्तीपणान तीं मिसांत वांटो घेतात, मागणें करतात. तांकां आमची कोंकणी भास समजना, पूण भक्तीपण देवासांव तांच्या कडेन आसा. कोण क्रिस्तांव? ती सगळीं आमची भाव भयणी, कित्याक ती जेजूची भाव भयणी. ह्या चिंतपान जर आमी वाडना, आमकां क्रिस्तांव म्हणून कांय फायदो ना. मागीर आमकां जात जाय न्ही, तसल्या धर्मांनी आमी वचूंक जाय. क्रिस्तांव धर्मान आमची जात एकूच, जेजूची. आनी ताचे परस फुडें वचून हांव सांगतां, जातीचे भाशेन जर तुमकां सांगचें तर जाल्यार जेजू बामूण न्हय, जेजू चाड्डी न्हय, जेजू सुदीर. कित्याक तो थवयाचो पूत म्हूण ताका लोक उलो मारतालो. थवय कोण? सादो मनीस. तर आमचो देव सुद्रांचो जालो ना, आनी ताका आमी देव म्हूण मानता न्ही. मागीर कित्याक जर देव इतलो ल्हान जालो आमच्या मोगान, आमचे पासत, आमीच आमकां कित्याक व्हड करुया? सगळीं आमी मातयेकच वेताव न्ही. मागीर आमकां माती दिवं नाल्यार उजो दिवं, मातयेकच वेताव न्ही आमी. व्हडपणाच्या चिंतपान आमी जिवचें न्ही. कित्याक आयचें वाचप आमकां उडास करून दिता, सर्वेस्पर देव तांचो भस्म करतलो. तर आमचो भस्म जावचो न्हय, आमची सोडवण जावंक जाय. देखून आमी देवा मुखार आनी एकामेका मुखार खालती जावया. दुसऱ्या वाचपान पळया, जेजू असो वेताना 2 जण कुरडे जेजू फाटल्यान येता. दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर. तांकां दिश्टी पडना, पूण तांकां आयकूंक येता. कित्याक तांणी आयकल्लें जेजू जायतीं विजमितां करता, आमकांय तो कितें करीत म्हूण ते त्या भावार्थान ताच्या फाटल्यान आयले. पूण जेजू तांची परिक्षा करूंक
म्हणटा म्हज्यान हें तुमचे खातीर करूंक जाता, हें तुमी सतमनतात. ते म्हणटात वय सायबा, आनी जेजू तांकां हात लावन तांकां बरो करता. त्या कुरड्यांक स्थान मान नासलें, कित्याक लोक चिंताले हे कसले कुरडे अशें. आनी आतां जेजून तांकां मनशांत हाडले. आतां तांकां दिश्टी पडटा, आतां ती दुसऱ्यां बरोबर जाले, एक जाले. आतां आमचे थंय कुडीचें कुरडेपण ना, पूण आमच्या कडेन भितरलें कुरडेपण आसा, आत्मीक कुरडेपण, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बक्षिना, जेन्ना हांव दुसऱ्यांचो राग घेवन बसतां, दुसऱ्यांची हांव सूड घेवंक सोदतां, रिवेंज, हांव दुसऱ्यांक वायट मागतां, हांव जेन्ना दुसऱ्यांच्यो चाडयो करतां, हांव दुसऱ्यांचें नांव पाड करतां, दुसऱ्यांक आडपाय दितां, हें सगळें करतना हांव भितरल्यान कुरडो. आनी हें कुरडेपण काडूंक आमकां देवाचो आदार जाय. म्हूण आमी आतां अशी मिसाक येताना आमी कितें मागूंक जाय? सायबा, आमचे भितर हें सगळें भरलां, हो कचरो, हो म्हेळो, हो सगळो काडूंक तूं आमकां आदार दी. कित्याक आतां आमी नातालांच्या फेस्ताची तयारी करता. जेजू आमचे पासत संवसारांत आयिल्लो ताचो आमी उगडास काडटा. तर त्या फेस्ताक बरी तयारी करचे खातीर आमी भितरल्यान नितळ जावया आनी देवाचो आदार मागुया.